मुरगांव पालिकेचो इंजिनियर एका स्टाफाचेर लेगीत अत्याचार करता म्हणून आरोप। इंजिनियराक बेगोबेग काडचो म्हणून पालिकेचे कांय नगरसेवक मागतात। सोमारा पालिकेच्या बसकेन कांय नगरसेवकांनी मागणी घेऊन नेट लायलो। नगराध्यक्ष म्हणटा प्रकरणाची पालिका चौकशी करता। रिपोर्ट कितें येता तो पळोवया। दोशी आसत जाल्यार इंजिनियराक काडटलेच। मुरगांव पालिकेचो इंजिनियर एका स्टाफाचेर खंय लैंगिक अत्याचार करता। पालिकेन इंजिनियराक सस्पेंड करचो ना जाल्यार ताची बदली करची म्हूण कांय नगरसेवक मागतात। सेक्शुअल हॅरेसमेंट केल्लें आसा आनी एमीन सेक्शुअल हॅरेसमेंट केल्लें आसा तरी हांवें तो इश्यू आयज मिटींग काडलो की ताका सस्पेंड करचो ना जाल्यार ताका हांगच्यान ट्रान्सफर करचो म्हणून। आयज ताणें एक स्टाफाक घात लायला जाल्यार फाल्यां कावन्सिलराक घात लावपाक शकता म्हणटकीर हो आमकां एमी नाका अशें हांवें म्हाजो रिक्वेस्ट हेजेर मांडला चेअरपर्सना कडेन आनी तेणें म्हाका सांगलां की ताका तेजेर एक्शन घेतली म्हणून। हांव जायते दिस जालें हांव सांगता सीपीक सांगता एमी आमकां चेंज करून एमी आमकां नाका कित्याक तो मातसो दुसरे भाशेन वागता हिंगा लोकां कडेन ताका लागून तो आमकां नाका आसलो पूण आतां तेणें कितें केलां तें सारकें केलें ना पूण आमी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय तेजेर आतां ताका ट्रान्सफर करचो आमकां तो हिंगा नाका आनी फाल्यां आहल्यार आमी बोवाड करतले। इंजिनियराच्या कॅबिनान वचपाक खंय नगरसेवकांकूय भंय दिसता। एनओसी जाय आसता कोणाचे परमिशनाचे आसता कोणाचेर कंप्लेंट केलेली नोटिसीस आसता हे बद्दल वचून आमी लेडीज कावन्सिलर जर परत परत येतली। आयज हो इश्यू डिस्कस जाल्या कारणान ते आमी वयताना कॅबिनान भंय दिसता आमकां आतां। पालिकेचो तो इंजिनियर डेनिस डिमेलो म्हणटा नगरसेवक उलयतात ताका अर्थ ना। Allegation is a false allegation. I am not aware of it. I have not done anything and I am innocent. प्रकरणाची पालिका चौकशी करता। रिपोर्ट आयले शिवाय कोणाचेय नाव बदनाम करप बरोबर न्ही। चौकशीचो रिपोर्ट कितें येता तो पळोवया। दोशी आसत जाल्यार कारवाय जातलीच म्हूण नगराध्यक्ष उलयता। डे 1 जेन्ना आमकां जी केस गावल्या आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। जो मनीस खंयचो कल्प्रीट आसा किंवा ना आमी एक्सपोज करूं शकना। तो खरंच समज केला जाल्यार तो आसतलो समज करूंक ना बेश्टे क्रिटिसायज करूं जाल्यार नांव घाण करूंक शकता न्हू। सो कितें आसा ती केस म्हाका खबर ना आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा। जेन्ना आमचे भितरसून जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा जेन्ना मॅटर जेन्ना आउट जातले पळय तेन्ना आमी कळयतले न्हू। इन केस समज तो खरंच गिल्टी आहा ही वील बी पनिशमेंट मेळटलेच ताका। अशें ना की आमी ताका सोडटले। जितले आमचे कावन्सिलरांक कोण कोण विचारता पळय ते टिप्पट लोक म्हाका विचारता म्हणजे हांव तेजे फाटल्यान चालू रावना कितें करता जें कितें घडलां तें रॉंग घडलां समज घडलां जाल्यार चालू आमचें इन्व्हेस्टिगेशन। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। नुवेच्या कांय एक्टिव्हिस्टांनी साळा न्हंयेन वाडट्या कोयराचेर हुस्को उक्तायला। एक्टिव्हिस्ट म्हणटात हॉटेलवाले खंय रातचे कोयर हाडून न्हंयेन वडयतात। साळा न्हंयेन कितलेशेच प्रकारचे नुस्तें आसा। ह्या घाणीक लागून तांचेर परिणाम जाता। एक्टिव्हिस्टांनी आरोप केला की कांय सहकारी आस्थापनांचो हातूंत हात आसा। ते म्हणटात की पंचायतींनी सीसीटीव्ही कॅमेरा घालून लक्ष दवरचें। To facilitate water for the farmer as well as we have so many freshwater fish in this and the fish is dying. The species has died. There were 23 documented species of fish in this water in the river Sal in Nuve and now there is no concern for the biodiversity and its protection. All we are witnessing by the day is total degradation of the environmental resources. Now if this water is so polluted, can you imagine the farmer and the fisherman who can venture in this? But this is happening unfortunately with a tacit understanding of the administrative heads of the village because nobody will have so much confidence to dump such large scale garbage over here and it is happening only after 11 o'clock in the night. ही गार्बेज थिंगा कुसता आनी इतले आमचे भलायकेचे वाट लागली आसा थिंगा पयलीं सुद्दां ते प्लास्टीक गार्बेज आहा तेजी घाण मारता जेवणाची गार्बेज आहा तेजी घाण मारता आनी पंचायतीक आमी कितले फावट सांगलें ही गार्बेज डिस्पोज करपा जाय म्हूण। आतां हे बद्दल आमची पंचायत कांयच करना आनी मुखारूय सरना कांयच। पावस येतलो मायाच्या म्हयन्यान आतां म्हाका दिसना हे पावसाचेर ही आतां गार्बेज सारकी कुसून घाण पडटली आनीक वॉटर बोर्न डिजीज जातले एअर बोर्न डिजीज दुयेंसां येतलीं वाऱ्या वयल्यान आनी उदका वयल्यान दुयेंसां येतलीं आमच्या गांवांत आनीक आमकां समजना हें आतां लोकांची भलायकी कशे भाशेन पाड पडटली ती आतां आमी पळोवपाचें गव्हर्मेंट कितें करता पंचायत कितें करता।
1 किलो प्लास्टिक दियात 1 किलो साखर वरात गोंयकारांच्यान गोंय स्वच्छते खाला काणकोणा एक मोहीम राबयल्या. आता मेरेन ह्या संस्थेन 120 किलो साखर वाटल्यान 120 किलो प्लास्टिक एकठांय केला. सगळ्यांत चड प्लास्टिक खंय दर्यादेगे वयले. 2000 किलो प्लास्टिक एकठांय करपाचें तांचें टार्गेट. एक लोकांक कितें तरी मेळ्ळे शिवाय कितें तरी दितगीरच लोक एकठांय करपाक लागतले. एक तकले आयले बद्दल आमी विचार केलो की आमी 1 किलो प्लास्टिकाची 1 किलो साखर दिवया असो म्हणून आमच्या तकल्यान विचार आयलो. आनी हो आमचो तिसरो आयतार. आयज जवळ जवळ 60 किलो आमी साखर विकल्या आणि 60 किलो प्लास्टिक घेतल्या. कितली साखर प्लास्टिक कितली एकठांय केलें तुमी टोटल प्लास्टिक आयज मेरेन जवळ जवळ 120 किलो प्लास्टिक एकठांय केला आमी साखरे बदलाक. आनी ओवरऑल जे हें केलें आसा जे प्लास्टिक दुमाण्या वयले रस्त्या वयले लेबल लावन जाल्यार आमगे 1.5 म्हयनो जालो काम करताले. साखर कितली दिला साखर आमी जवळ जवळ आयलची धरली जाल्यार 120 किलो. फायनान्शियल बाजू कशी मॅनेज करता तुमी? ना हो जो साखरे आमगे जवळ जवळ टार्गेट आसा की 2000 किलो तरी प्लास्टिक एकठांय करप आनी 2000 किलो साखर दिवप. हाजी जे टोटल जो आर्थीक जो बाजू आहा ती सगळी आमचो जॉन कुतिनो म्हणून आमचो मित्र आसा आनी जो गोंयकाराचो मेंबर आसा फावंडर मेंबर ताणें आपले बुजार घेतले आसा. चडांत चड हो जो कोस्टल बेल्टांतल्यान जो कचरो आसा तो खूब येता. पाटणे पावोळे तारीर आनी ओवरे. पण हे आता तुम्ही ऑल ओव्हर काणकोण करता का फक्त म्युन्सिपल एरियांतले? ना काणकोणचे लोक काणकोणचे लोक येवपाक शकता. काल पयर आमकां माशी सांडायले आयज आमकां पैंगीण श्रीस्थळ लोलयां सावनय बी लोक आयिल्ले आसा प्लास्टीक. घेऊया एक विराम.